नमस्कार. अलुमनाय आमगेल अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत. आज आमगेल ओट्टासा केरळाच्या अल्पी गावादकुनु राम गोपाल बी. राम तुका कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. नमस्कार सनका. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमगेले अलुमनाय रामाला स्पेशालिटी कसं म्हळ्यारी along with the career he is a very passionate trekker. So आम्ही थंय दुकुनु आमगेला आजी भाषा स्टार्ट करूया. So राम, टू स्टार्ट विथ तू 4 पंता हिमालयाक ट्रेक केला. सो तुका कश दिसला हिमालया ट्रेक करता? मला एक पार्ट वचोळते एक डिफरंट एक्सपीरियन्स असेल ते. मला म्हाका आता ट्रेकार वच मला एक कसं म्हणजे ते एक माउंटेन वयर वचोळरी एक कसं इंग्लिश एक्सप्रेस आसना सेन्स ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मला. आता आम्ही करियर सगळं आमकां एक अचिवमेंट मेळचोळ्ळें आमकां एक संतोष दिसता नवे. तेच म्हणटा आम्ही आता एक 16,000-15,000 फीट वयर वचोळटी तर तितले कष्ट घालून आम्ही वयर वता नवे. थोडी ते लायक इट्स लायक बेबी स्टेप्स एक स्टेप जे न्हू तुम्ही एफर्ट घाल सांग भितर वचूं नवे. तर ते जन सोडी ते सेन्स ऑफ अचिवमेंट ते दुखून ते म्हाका मस्त संतोष दिता. आता तू सांगला वरी एक बेबी स्टेप काणू आम्ही हे ट्रेका वचचा म्हणून सांगून तशी तर हिमालय ट्रेका वच म्हणता एक होड विषय. सो त्याच्या पुढे ऑब्वियसली तर बेबी स्टेप म्हणून मस्त विंगड ट्रेका वचून का. सो तू खंय पुरा ट्रेक केला अदर दॅन हिमालय? हिमालय ट्रेक्स जल्दी तुमका फर्स्ट जान वच्चा इसी ट्रेक्स थंगाय आसा. बट हांव एक दोन इसी ट्रेक कोण ते ताजे वयर ते जावन हांव मागीर डिफिकल्ट ट्रेक्सा गेलो. थोडे हांगा आता बँगलोराची ब्रँगलूरंग कुमार पर्वत आणि अनेक अंतू फोटो दिख्यात अंतू ते आम्ही गेले लास्ट ट्रेकाचे फोटो. दॅट्स बाली पास म्हणून सांगता येते. बाली पास उत्तराखंड गढवाल रिजन आहे आमचे एक माउंटेन ते 16,000 फीट उंच वयर येतात. ते 16,000 फीट असेल ते फोटो ते थंगा मिगेल फोन गोप्रो सगळं शेक जांच्या आराम बिलते ते वळे तितले हाईट आहे. हे ते ट्रेक जावन आशिल्ले फोटो ते. सेम प्लेस आसा. वय सेम प्लेस. ते आमगेले ग्रुप आशिल्ले. आता स्क्रोल आमचे आमगेले ग्रुप आशिल्ले ते. हे मीन ताजेची एक साइडार आशिल्ले ते. ताजे फूड आशिल्ले एक रुइन्साराम म्हणून एक लेक असो मस्त 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 सुंदर दिसता ते. म्हणजे रात्री सगळं आता तुम्ही मान्सून नातील टायमार वता जल्दी यू विल सी द एंटायर मिल्की वे. तो इट्स ब्यूटिफुल. इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. तेच रीजन सो सी द कलर्स आमगेले आता आम्ही डायरेक्ट जान वचून दिखल्यारी सेम कलर्स आमकां दिकू येता. आयफोन नाल्यार एक छान कॅमेरा येता सेम कलर फिल्टर्स ते आमकां सीच दोळ्यान दिखयता. हे तेच बाली पासाची. सो आता ते फोटो तुमकां दिखयाता म्हाका हांसूं जायना मात तितलेची कोल्ड असेल थंगा. आता हे सगळं करचे फुडें हांगा बँगलोरनी हांगा सगळं WKCO2 जे आम्ही एक ट्रेक्स गेलेले आता ताजे पिक्चर्स तांचे आसूं पुरो. इट्स लायक आमगेले 2010-2011 बॅच आमी सगळं कोण ट्रिपा वचप आसले. आमी 2-3 ट्रिप तशीच गेले असे. हय हे लायक वी लुक लायक अ बंच ऑफ मंकीज ऑन टॉप ऑफ अ स्टोन. हे कुमार पर्वता लागी एक थंगा एक नाव विसरलो एक मलाली फॉल्स दिसता. ताजे लागी एक रॉक आशिल्ले. आमगेले स्कॉलर वेंकटेश प्रभू म्हणून तो आमकां रॉक क्लायंबिंग शिकयतालो. तशी आमी ताजे वयर चोवन बसीन. हे आमगेले ते ग्रुप आशिल्ले. 2010 बॅच आसा 11 बॅच आसा 12 बॅच आसा 13 स्कीम 13 आसा. रायट. बॅक टू द सो हा पुरा तो ट्रेक तू मस्त ट्रेक केला म्हणून सांगला. तू हिमालया चमकला WKC फ्रेंड्स आलोट चमकला. सो व्हॉट मेक यू ट्रेक अगेन अँड अगेन? तू कसं ना दिसता वाचा म्हणून ट्रेकिंग? एक मला आमकां आता आमगेले एक लायफस्टायल आसतलें न्हय आमकां. आता तुमकां करियर मस्त खुशी जाल्यार करियर म्हाका तुमकां पॅशनेट जाली इवन दो इफ युअर करियर इज पॅशनेट तुमकां एक आफ्टर अ पॉयंट तुमकां एक आसतलें कसं सांगचें आता एक म्हणटा वता एक लायफस्टायल जावन वता ते जांचो तुमकां एक रिसेट बटन जाय. ओ मस्त प्रेशर येयलो ऑफिसान मस्त प्रेशर घरकड मस्त किरकिर जाल्ले आता म्हाका खंय वचूं काय म्हणून. सो एवरीबडी हॅज अ रिसेट बटन. सो म्हाका एक ट्रेकिंग एक रिसेट बटन. नेक्स्ट वन इज लायक बायकिंग अँड तसं सगळं एक इंटरेस्ट असता. सो फॉर सम पीपल इट्स लायक म्युझिक दे जस्ट इंडल्ज इन म्युझिक.
म्हाका या ट्रेकिंग म्हाका मस्त हे जाता even though I am into music little bit. Okay, that's really a nice message that you need something to refresh. एक reset button एक life आणतो जाव काम का म्हणच्या. आता तशीच तू सांगला बाइकिंग आहे तुला हॉबी म्हणून सांगू नो. खंचे तू बाइकिंग गेलेल तर कसने एक एक्सपीरियन्स अस की तुक एक मेमोरेबल जाऊन अशा की खंचे एक फ्रेंड सांभाळली कसने एक फ्रेंड सारट बाइकिंग आवतन. एक नाही 2-3 मस्त असतात तसे एक्सपीरियन्स. तांतू एक म्हणल्यार आमी कॉलेजान आमका मिगेल कॉलेज म्हणल्यार एक हिली एरिया तू बट इवन तो ते हिली एरिया जरी ಸ್ವಲ್ಪ कस सांगचे उंचान असेल गट म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ समर मट असतल थंगा ऑलवेज तावली थंग सुगून 22 किलोमीटर्स अप हिल आता वत्ता इदली थंग हिल स्टेशन असा वागमन म्हणून नाव त्याचे तावली थंग थे वचानी एक पार्टी कसे जाल म्हणजे आमी एक्सपेक्ट केल ना फुल फॉगी आशिल्ले लायक 3 मीटर 4 मीटर विजिबिलिटी आशिल्ले आमका मस्त भय जाले तावली तर तावल कॉलेज स्टुडंट्स ते वेळेरी आमका अनेक 4G नेट काय ना ते वेळेर आम कॉलेज असेल वेळेर 4G नेट असले हे जालना ते वेने तांका कोणे दिसना आसिनी तावली आमका ते ಸ್ವಲ್ಪ भय जाल्ले मागीर तेच म्हणटा एक रिसेंट एक हे जालें म्हणटा आम बायक कारी गोवा भितर गेल्लो सो इट्स लायक व्हॉट 12 hours रायड थोडा हांव गोवा बॉर्डर जावन हांव कसं केलें म्हणटा आय स्विच्ड ऑफ माय मॅप्स फोन कान भितर दवरले आणि डायरेक्शन हांव तांचली कोंकणी निंगून वतालो सो दॅट वॉज अ रियली गुड एक्सपिरियन्स हांव मोलेम सुकून एंटर जावन थंग सुकून इवन इन गोवा आय रियलायज की तांणी उलोवचे डायलेक्ट चेंज जाता आसा मोलेम सुकून थंय भितर नॉर्थ गोवा इट्स मोर मकळ आय फेल्ट लायक तांतू ಸ್ವಲ್ಪ मराठी स्लॅंग येईल म्हणून सो दॅट वॉज फन तांणी अशी चोयतान हो बँगलोर रजिस्ट्रेशन यो कशी कोंकणी उलयता म्हणून तर तांणी सी चोयतान ते म्हाका मस्त संतोष जाला ते सी उलोवन दॅट वॉज अनदर एक्सपिरियन्स. That's really nice. तू ट्रेकिंग सांगला बाइकिंग सांगला हा नंतर हाव तू पळेला वरी राम युअर फिटनेस मस्त कॉन्शियस असता तू सो तश म्हणत ना तुला एक फिटनेस रिलेटेड एक दिवसाची एक दिनचरी कशी असता तू कसं करता. I replace rice with ice cream sometimes. Okay. That's like people don't know this, but I just do that. Okay. Just for fun. Like मला आता खाम मस्त छान कसले खाम काम दिसतो होता लायक इफ यू वॉन्ट ईट 1 गुलाब जामुन ईट 1 गुलाब जामुन डोंट ईट 10. Okay. मागीर हांव एक नोटीस केलेले एक कसं म्हळ्यार आमी घरवंत सगळं आता नवरात्री वेळा सगळं आमी एक रीत रिवाज आसा म्हळ्यार नवधान्य निवेद करचे एक हे आसा रिच्युअल आसा तावळी ते कशें करचें म्हणल्यार एक दीस एक धान्य निवेद दिता देवाक तावळी तेची हांव आमी रेग्युलर लायफस्टायल हांव अप्लाय केलें आसा म्हळ्यार हांव आतां लायक हांवें हें एक्चुअली आय एक्सपेरिमेंटेड इट फॉर लायक 6 months along with workouts like whatever regular workouts you do if you do gym then do that if you do martial arts then kari it doesn't matter how ek jana 6 months I tried that and I was able to gain exactly the same amount of weight and amount of fitness that I wanted maka melda dan sukun it's like every day you just rotate the pulses. Okay, so navratrin tu kasa follow karta same thing you rotate in like regular life also. Okay, that's really nice. So other than this Ram ha pura आता तुगला फिटनेस आचा तुगला आज पूरा तू एक्सपीरियन्स सांगला सो along with this तुगला चाइल्डहुड आमी विषय उलोची जाल्यारी तू एक केरळाच्या अलेपी गावांत दुकुनो आणि आता कामाक तू बंगळुरांत आसा सो आता तुका घराच उडगास केल्यारी तुगला गावाच उडगास केल्यारी कसं मेमोरीज उडगास येता. हा म्हाका एक सांगायचे आम्ही हाणा बसून उरलो नासिल्लो आता थंगा आलपी लागीं एक देवस्थान आसा अंबलपुरा म्हणून थंगाचे एक आमी आतां पायस केल्लो खाताय न्हू आमी खीर लायक व्हायट खीर थंगाच ते पायस मस्त फेमस सो नेक्स्ट टायम हांव आतां लायक हांव आतां एक म्हगे लायक नेबर आशिल्लो नेबर आली उलोवन तोय थंगा चोच म्हणून म्हाका आतां मनान जालें पण तवळ सुकून म्हाका सिवडूगास म्हाका अंबल थंगा वचका तो नेक्स्ट टाइम हम घरा वचोळी थंग वचून ते देवस्थान वचून ते पायस खान येता तुमकां हाडटा. ओके थँक यू. मागीर एक आता म्हाका हें ऐकलां आमगेले घरवंत म्हाका पेट्टा पडटा आमी स्कुलां आशिल्ली वळरी लायक हांवें न्ही स्कुलांतून आमी चेडूं जाण आमी स्विम करूं वचप आशिल्ले लायक
in the backwaters. So amgel thanga mast famous na. So thanga backwaters asun wacha basile ami sangun til wacha basile. Even thanga Miguel hometown is famous for Nehru Trophy boat race. So te male snake boats are race astala. So te bolan te chum chawacha basile ami. ते सगळं आम्ही घरवंत सांगून तिले स्कूल बंक करून बसले आता तांकां कळना आमगे पॅरेंट्स आगात ते कळना हांव ते लिंक पेटयला ना तांकां लिंक पेटो जोडे कळटा म्हाका ओके सो आज आमगेला लाईव्ह आदकून तुगेल घरात तूं अनपढान कस कसं प्रचोन केला म्हण कळना आसता ओके दॅट्स रियली नाईस सो आता तुगेला ताज नंतर तू इंजिनियरिंग MG युनिव्हर्सिटी कॉलेज केरळान तू कंप्लीट केलेला सो आता तदनंतर तू सिनियर SQA अँड ऑटोमेशन इंजिनियर जावन ब्रॉडकॉम मॉडेल कंपनी तू काम करता सो तुगेला कामाचा एक्सपिरियन्स सांगची जाल्यार अलॉंग विथ ऑल युअर हॉबीज यू तू करियर विषयी सांगची जाल्यार तू कसं करता तुगेल कामांत बेसिकली हे का ऑफिसांत वय आमगेल मिगेले काम म्हळ्यारी आता तुमगेले सॅमसंग ऍपल फोन्स आसतले न्हय नाल्यार मॅकबुक्स आसतले न्हय तर ताजे वायफाय आनी ब्लूटूथ म्हणजे तुमकां नेटवर्क कनेक्ट करूं आशिल्ले युटिलिटीज ताजे ड्रायव्हर हे कंपनीसून येता तावळी मिगेल काम कसं म्हळ्यारी आमगेल ते आता फंक्शन तुम्ही एअर ड्रॉप करता न्हय आयफोन बिटवीन ऍपल डिव्हायसेस तुम्ही एअर ड्रॉप करता न्हय ते सगळं फीचर्स ताजे वायफायचे फीचर्स तर ते सगळं ते फंक्शन सगळं आम्ही टेस्ट करता तर ते टेस्ट करूं आशिल्ले एक फ्रेमवर्क आसता सो दॅट फ्रेमवर्क आय एम लायक वर्क ऑन दॅट सो दॅट हा त्यावेळी हांव ब्रॉडकॉम स्टार्ट केलें म्हळ्यार बॅक इन 2015 आय स्टार्टेड सो ते वेळारी आमी स्टार्ट केलें एक इंटरेस्टिंग थिंग इज हांव एक टायर 2 कॉलेज आसून येता हांगा येता स्कॉलर्स हे आसा देर आर डिफरंट कायंड ऑफ स्कॉलर्स लायक टायर 1 कॉलेज लायक RVC आसा मागीर देर आर पीपल फ्रॉम टायर 2 कॉलेजेस ऑल्सो सो बट आतां कंपनी वच ऑलरेडी आनी सगळे एक दे आर वर्किंग इन द सेम थिंग म्हणजे एकच स्ट्रीम तांणी वर्क करताय तर कसं जाता म्हणजे हांगा बिट्स पिलांनी अलुमनाय आसतानी तांणी IIT अलुमनाय आसतानी NIT अलुमनाय सो यू आर कम्पिटिंग विथ देम तर हांव फर्स्ट वच्चानी हांगा ಸ್ವಲ್ಪ ते एक म्हाका एक ओवरवेलमिंग जावन दिसलें म्हणजे तांगेलो तूं कंप्लीट करता तांगेलो तूं कंप्लीट करता बट विथीन 2 years इट वॉज लायक इट टूक टायम बट स्टील 2 वर्सांच्यानी आय लायक ओके विथ इट सो रायट नाव आय एम डुईंग वेल इन दॅट करियर हांव आतां एक इंडिपेंडंट कॉन्ट्रिब्युटर सांगा म्हळ्यार हांव डायरेक्ट रिपोर्टिंग एक मॅनेजर अकाउंट डायरेक्ट रिपोर्टिंग एसीचे आतां 4 वर्स जाले एसीच आसा सो आय एम इंडिपेंडंट म्हगेले अंडर कोणाक दवर कायला तांकां दवरयात बट इट्स नॉट निडेड नो अकॉर्डिंग टू आताच्या पोझिशन तशी सो आता तू आता मला सांगताना WKC फ्रेंड्स आलो तू ट्रक्का विषयी सांगला आणि हे सांगला सो आम्ही आता तुला WKC जर्नी येवची जाल्यार सो व्हॉट एक्सपिरियन्स यू वूड लायक टू शेअर WKC म्हळ्यार आतां स्टार्ट केलेले अर्ध घंट्यान पुरो ताचे चड जावंक आता तावळी आमी हांगा फर्स्ट कॅम्प आमची ऑलरेडी आमकां आय थिंक 2010 2011 बॅच कंबायन्ड आशिल्ले ते पार्टी आमी सग केरला गँग सगळे एक टायमार येयलेली लायक वी यूज्ड टू कम टुगेदर लायक एक दोन म्हणटा ते जावन हांव न्ही म्हगेले एक फ्रेंड आसा कार्तिक म्हणून तुमकां तेंच्या घालता आसा तावळी आमी कशें केलें म्हणल्यार आम्ही पुरा लायक वी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट की एक नाल्यार 2 कॅम्प एक वर्ष 2 कॅम्पस न्हय एक कॅम्प आमी सेपरेट येता म्हळ्यार आमकां कसं म्हळ्यार आमी हांगा गेमच्यांनी फर्स्ट आमकां एक्सपिरियन्स जालेलो म्हळ्यार मँगलोरांतूची 2-3 कल्चर ऑफ कोंकणीज आसा 2-3 टायप आसा मागीर आतां मस्त चड जें घालता म्हळ्यार कोस्ट एरियांतूच आतां 4-5 टायप लायक टायप डायलेक्ट हांगाच कोस्ट एरियांतू आसा तावळ ते कल्चरल डिफरन्स मस्त आसा आमगेलो तावळी ते पुरो आमकां मस्त इंटरेस्टिंग ना दिसलें तावळी ते आमगेले आमचे सगळ्यां लेगी आमकां एक मिंगल जावंचे आमकां एक इंट्रस्ट आशिल्लें सो आमी कशें केलें म्हळ्यार एक कॅम्प आमी स्कीप करून आमी वगल बॅचा कुठं येवप आशिल्लें हांगा म्हाका उडगास आसा आमी सहाना कावदून सांगप आशिल्लें की हा आमकां अनेक काम घाले म्हणून आमी करप आशिल्लें वॉलंटियर करप आशिल्लें फॉर दीस रिजन अँड एक 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 कशें सांगचें हांवें एक टर्निंग पॉइंट और एक टर्निंग पॉइंट आशिल्लें म्हळ्यार हांगा एक 2012 की 2013 आय डोंट रिमेंबर एक म्युजीक वर्कशॉप केलेलें सो दॅट म्युजीक वर्कशॉप थंग सुकून म्हगेले ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स इन माय लायफ आर फ्रॉम दॅट म्युजीक वर्कशॉप मोस्ट ऑफ देम लायक आतां म्हाका 4-5 म्हगेले क्लोज सर्कल आसलें तातूंत 3-4 थंग सुकून सो ते मस्त म्हाका गूण जालें आतां हांव आतां बँगलोर आसा बँगलोराची आतां म्हाका आतां जॉब चेंज जावंक
म्हणसले I have like 100 people I can like by name I know like by face I know amaka resume pete so that kind of a network ang sumel amaka magir ek hod experience ek hod एक चेंज म्हाका मेळ्ळें म्हणली ते वेळेर सुकून आतां तुमगेले आतां 2019 2020 बॅचेस कळना आसतले तांकां कॅम्प ना आसता आमकां कॅम्प आसले देखून ते वेळार आमगेली पर्सनॅलिटी मस्त चेंज जाले ते 2-3 इयर्सांत म्हळ्यार आमी एक पार्टी एक पार्टी आमकां एक म्हळ्यार एक पॉझिटिव्ह पियर प्रेशर सांगता न्हय हो आनी हांगा हें करता आसा आनी हे हॅकॅथॉन आवता आसा आनी हे कंपनीन तांकां प्लेसमेंट मेळ्ळें सो इट्स लायक पॉझिटिव्ह पियर प्रेशर तेवें आमगे लायक तांचेली इंटरॅक्ट करूं लायक एक प्रेशर आसता लायक पियर प्रेशर आसतालें न्हय तें आमकां पॉझिटिव्ह जावन आमकां इम्पॅक्ट जालेलें सो दॅट इज लायक द बेस्ट थिंग्स टू टेक बेस्ट टेकअवेज फ्रॉम WKC. That's really nice to hear your takeaways of WKC Ram. So हा पूरा तो तुगेला experience आमगेलो share केला. So तुगेला हा journey तम कसे कळत मळारी as a career also you're working somewhere and तो एक trekker आणि biker. So there are so many path you follow. So पूरा हन तो तुगेला goal निमगुत जलार हाव तू कसे सांगचायस पवता as a career and biker and as a trekker. Career wise म्हाका आतां कळटा म्हळ्यार आतां 2-3 वर्सांनी हांव आतां ಸ್ವಲ್ಪ मॅनेजरल पोझिशनार मॅनेजर म्हळ्यार मॅनेजर न्ही लायक मॅनेजिंग पीपल कायंड ऑफ पोझिशनार हांव येता म्हूण म्हाका कळटा आतां तें म्हाका करी आतां बट आतां ताजें आवेश ना म्हगेल्या टिमान ताजें आवेश ना सो दॅट इज माय गोल एज ऑफ नाव मागीर एक पॅसिव्ह इनकम लेगीत स्टार्ट करता आसा तें इट्स रिक्वायर्ड देन बायकींग हे हांव म्हगेले फ्रेंड्स आसली मस्त म्हगेले 2-3 फ्रेंड्स आसा आमकां सगळ्यांक एक कॉमन गोल आसा एक म्हळ्यार within 32-33 years of age आमकां एक सुपर बायक जावंक म्हूण लायक वील ऑल गो ऑन अ सुपर बायक ते आमकां आसा वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट आनी आमी तें करता आसा दिस थिंग ट्रेकिंग एंड एवरीथिंग इट्स ट्रेकिंग इज अ रिसंट पॅशन म्हाका मस्त फुडें हाजे पासून म्हाका नॉलेज नाशिल्लें बट हांव ट्रेका अशी ट्रॅव्हल करून न्हू म्हाका एक अशी म्हाका किडा म्हणटा न्हय ते म्हाका केलें म्हणल्यार बेसिक माउंटेनियरिंग म्हणून एक कोर्स आसा लायक that's like one month long course तेंका आसा म्हळ्यार ट्रेकिंग टू माउंटेनियरिंग स्टेपिंग स्टोन तुमी आतां ट्रेकर जाली नॉर्मल ट्रेकर जाल्यार तुका एक्सपेडिशन आगोवचें जाल्यार तुमकां एक्सपेडिशन आगोवचें जाल्यार यू हॅव टू कंप्लीट BMC सो तावळ तुमकां माउंटेनियरिंग जावन वचात सो दॅट इज वन गोल आय हॅव बट it's an expensive affair mountaineering is expensive tawli miguel career league advance career title advance jeta title maka heavy kare jata okay so this ta tugala goal wagi fulfill jawo mon hava wish karta so ata tu amgela audience aka ek message diu jalari kasa सांगचायस about he advice jan kon lekku naka ha it's like ata miguel mata jalri ata for a person like me maka career malri ek it's like career is like a foundation stone career funds my other interest मतलब मगर आता बिगर इंटरेस्ट कसे इंटरेस्ट सांगितलं सर ते सगळं फंड करते करियर सो दिस करियर इज इम्पॉर्टंट तो आज सांगितलं हांवें करियर तुतलें वचचें घालेली सो इफ यू हॅव अदर इंटरेस्ट डू दॅट ऑल्सो बट यूज युअर करियर टू फंड दॅट एंड इफ युअर तुमकां करियर तर तुमगेलें पॅशन जाल्यार गो फॉरवर्ड लायक ऑल द बेस्ट टू यू like you should if you want to become a CEO of a company like more power to you you should do it. Okay, that's really sweet message that tugala if I have to tell mala tugal wapas how sang mon jara tagal message I like the part when you said if you are behind mala tuka career antu tugal goal aslari definitely you have to go forward and other than tugal career antu tuka tugala hobbies and interest aslari even then you have to focus in your career because you need to fund your hobby that's Money really a beautiful message correct so thank you Ram tu hange yevunu amgelottu tugala journey share kela thank you tuka dev bare koro सो तशीची आमगेल हा कार्यक्रम पळयला तुम सगळ्यांकय धन्यवाद सगळ्यांक देव बरें करो भाई अनेक अलुमनाय लोटू आमी वापस मेळया धन्यवाद.